फाटले कितलेशेच दीस पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोड्या मोर्ल्या वाठारांत एका बंगल्या कुशीकची संरक्षण वणत कोसळ्ळी. वणत कोसळिल्ल्यान रयेशा चेंबर्सच्या 4 फ्लॅटांचे बरेच लुकसाण जालां. मात कोणाकूच जिवीत हानी जावना. आनीक लुकसाण जावचें न्हय म्हणून सध्या उजो पालोवपी दळ वावुरतात. तशेंच आपत्ती वेवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या थळाची पळोवणी केल्या. All the kitchen, bedroom, total damage. Cupboard धरले ते सगळे. आमकां काय जालें आमी सेफ जाली आमी देवान राखला आमी सेफ जाली हे सगळे डॅमेज जाले टोटल. त्या सायडीन तो वयर कोण रावता ते तेंचे फॉल बट सोसायटीन पोर मातशी पलटेन सांगले आसतली तेमी कंप्लेन बी दिली आसली दिसता सोसायटी आहा ही. प्रॉब्लेम पयलींच्यान आशिल्लो उदक बीन हांगा कितें साठोवन उरतालें? ना 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 त्या सायडीन मातशी माती पडलेली त्या सायडीची तशें उदक साठोवन ती कांयच नासलेली ती फुगली पावसाचे संग फुगन टोटली आयली ती सिधा ह्या सायडीन आयली. कॅज्युअलिटी कांय जालें ना आनी आतां स्पॉटार फायर ब्रिगेड वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स आनी मामलेदारांनी आमची सगळी टीम हांगा स्पॉटार आसा. सो आमी जी डेब्रीज हे आसा सेफ्टी फॉर द बिल्डिंग एंड लायफ कितलीशी फ्लॅट्स डॅमेज जाली? 4 फ्लॅट्स डॅमेज जाला. आज माल्ले फातोर्डा हांगा जी आमी फाटल्यान पळोवपाक शकतात रिटेनिंग वॉल आशिल्ली ती कॉलेप्स जाली आनी ताजे बरोबर माती सगळी सकयल देऊन आयली आनी ही जी बिल्डींग आहा रयेशा चेंबर्स ह्या बिल्डिंगेंतले 4 फ्लॅट म्हणजे सकयले फर्स्ट फ्लोरा वयले 2 फ्लॅट आनी सेकंड फ्लोरा वयले 2 फ्लॅट हांकां कंप्लीट डॅमेज जाल्ले आसा. तातूंत सगळ्यांत चड जर डॅमेज जाल्ले आसा जाल्यार आमी हांगा उबे रावले त्या फ्लॅटा भितर पूण पळोवपाक शकतात हो हॉलाचो पार्ट हो हाजेर सगळी माती पडली आनी हो कंप्लीट डॅमेज जालो. ताजे नंतर ताजो बेडरूमय डॅमेज जालो आसा किचनय डॅमेज जाल्लें आसा. पूण नशिबान देवादयेन कोणाक खंयच्याच मनशाक सद्याक डेप्युटी कलेक्टर आनी तांची टीम हांगा पाविल्ली आसा. म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंटाची टीम पाविल्ली आसा तांची एसेसमेंट सद्या चालू आसा.